आता आमकां वायट कितें दिसता की आतांची जी पिढी आहा ओपिनियन पोल जावन 2 पिढयो जाल्यो आनी आतांच्या पिढीक बेश्टेच वेगळे वेगळे कितें सांगपाचो जो प्रयत्न करता ही पिढी फुडें चलोंक जाय न्ही इतिहास घेवन फुडें चलोंक जाय गोंय फुडें सरपाक जाय उमेदीन सरपाक जाय ताका लागून हें अशें कितें कलुशीत मन भुरग्यांचें जावंक जायना म्हणून आमकां हें सांगचें पडटा म्हाका एकूच म्हणणें आहा की तुमी जर इतिहास जर थंडावन पळयलो जाल्यार त्या काळची जी पार्श्वभूमी आसा गोंयाची ती तुमी लक्षांत धरात 1961 गोवा मुक्त जालो म्हणजे एक्चुअली जाले पुर्तुगीज गेले बाकीचे लोक गेले पण त्या काळात सुद्धा प्रशासन कोणाच्या हातीन आसलेले थोड्या अवघ्याच लोकांच्या हातीन आसलेले आणि त्या लोकांपासून कामगिरी लोक हा तांकां त्रास जाताले तेंचे जिणे सामके विश्वासी जाताले आणि ताका लागून हो प्रश्न येयल्लोच पण तेन्ना जे राजकारण जालें गोवा मुक्त जाल्या नंतर 2 वर्सांनी इलेक्शन जालें तेच्या मदीं सेंट्रल गव्हर्नमेंटान 2 खासदार नेमणूक केले त्या खासदारां पैकी एक साउथ गोवाचो एक नॉर्थ गोवाचो तुम्ही जर इतिहास काडीत हांवें तुमी घातलेले गोवा पुरी हितून एका IAS ऑफिसरान बरयल्लें जेन्ना 37 दिसांनी प्रजासत्ताक दिन जालो 26 जानेवारी जाली ते दिसा संपूर्ण गोंयांत जास्त लोकांनी जे आमचे लोक आसलेले तेंच्यांनी दिपोत्सव साजरो केलो दिवाळी साजरी केली सगळ्यांनी पेंट्यो मेणबत्त्यो लायल्यो पण पुर्तुगीज हांनी जे लोक आसलेले तेंच्यांनी ते दिसा ब्लॅक डे पावलो ब्लॅक डे काळो ते दिसा तेंच्यांनी पेंट्यो लावंक ना हो इतिहास आसा आनी ह्या सगळ्या गोष्टीन बहुजन समाज खंय आसलो हें तुमी लक्षांत धरात म्हणटकूच एक प्रकारचे त्या टायमाची जी पार्श्वभूमी आसलेली ओपिनियन पोलाची किंवा विलीनीकरणाची जे काळ आसलेले हे आमचे सगळे लोक बहुजनाचे लोक तेंच्यो बुद्धी धोपरान त्यामुळे ते केन्नाय कोणाक वच जावं शकता वैक भंय आसलेलो आतां मेवळे हे आमकां हे स्वातंत्र्य मेवळे जी मुक्ती आमची उरतली काय ना असोय प्रश्न थोड्या दिग्गजांच्या मनात आसलेलो आनी तुमकां आतां परत एक सांगता ह्या विलीनीकरणाक सुद्दां उच्च लोक सारस्वत लोक वांगडा आसलेले तांकांय कळटाले हे बारीक लोकांक त्रास जातले म्हणून ते विलीनीकरण हेजो अर्थ असो न्हू की विलीनीकरण आमी आतां सपोर्ट करता